नमस्कार. परत एक फावट आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळे. 241 प्रवाशांक मरण. अजापीत तरेन एकलो वाटावलो. अपघातान सोंपिल्ल्यांच्या फामिलींक लुकसाण भरपाय म्हूण दरेकी दितले 1 कोटी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीची घोशणा. खाजगी गाडी भाड्यान दिवप्यांचेर जातली खर कारवाय. भाड्यान दिल्ली खाजगी गाडी पुलिशेन धरली जाल्यार आरटीओ रजिस्ट्रेशन जातले रद्द. सद्याक 550 गाडयांचे रजिस्ट्रेशन जातले रद्द. येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवाळकाराची. वेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान गांवच्या लोकांचेर हल्लो. 3 जाणांक दुखापत. पुलिशेन 8 जाणांक घेतले ताब्यात. फुडलो तपास सुरू. सांचलियांक हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण. हॉटेल धन्याक पडले मारक. कळंगूट पुलिशेन हॉटेल धनी अजित चव्हाणाक केली अटक. हॉटेलूय केले सील. फोंड्या अपहरण केल्ल्या वेवसायिकाक बरोच पडयला. वेवसायाच्या दुस्मान कांयतल्यान केला असूये अपहरण. पुलिसांनी उक्तायलो दुबाव. उटंगराच्या पावसाक लागून उजगांव टाकीवाडा वाठारांतली कोसळ्ळी. पालसण सुयदेवान जिवीतहानी टळ्ळी. आता खबरो विस्तारांत. अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळे. विमानांतल्या सगळ्या 241 जाणांक मरण आयले जाल्यार एक प्रवासी अजापीत तरेन वाटावलो. ताचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ताचें नांव रमेश विश्वास कुमार. तो 11 सीटा वेल्यान प्रवास करतालो. विमान पडटाना विमानांतल्यान उडी मारली हे खातीर आपलो जीव वाटावलो असो दावो तांणी केला. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एअर इंडियाचें विमान कोसळ्ळे ते सुवातेक भेट दिवन परिस्थितीचो आढावो घेतलो. गुजराताच्या अहमदाबाद शारात एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो. 242 प्रवाशांक घेवन लंडनाक वचपी विमान उड्डाण केल्या उपरांत कोसळ्ळें. अहमदाबादांतल्या सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिमेरूच हो अपघात जालो. उड्डाण केल्या उपरांत 7 मिनटांनी हे विमान कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत 241 जाणांक मरण आयिल्लें. फकत एकलोच वाटावलो. ताचें नांव रमेश विश्वा कुमार. तो 11 सीटा वयल्यान प्रवास करतालो. विमान पडटाना विमानांतल्यान उडी मारली हे खातीर आपलो जीव वाटावलो असो दावो तांणी केला. मजगतीं हे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायला. मजगतीं अपघातात सोंपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय म्हूण दरेकी 1 कोटी दितले म्हूण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीन घोशणा केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खाजगी गाडयो भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार सादूर रावात. तुमची भाड्यान दिल्ली खाजगी गाडी पुलिशेन धरली जाल्यार तुमचे गाडयेचें आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले इतले मात खरें. हय, वाडटे रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ट्रॅफिक सेलाक तशी सुचोवणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. तुम्ही खाजगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार ही बातमी तुमचे खातीर. खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाक मेळनात आनी तुमी ती दिल्या आनी ती पुलिशेक सांपडली जाल्यार तिचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले इतले मात खरें. खाजगी गाडयो भाड्यान दिल्या 550 जाणांच्या गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची सुचोवणी ट्रॅफिक सेलान येरादारी खात्याक केल्या. ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या 550 गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातली. तशेंच ह्यान फुडें कोणाची खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली जाल्यार तिचे रजिस्ट्रेशन रद्द करचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक सुचोवणी दिल्या. लास्ट इयर आम्ही 550 प्रायव्हेट व्हेकलाचे केसी केल्या आणि तांचे रिपोर्ट आम्ही डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचे आनी तांचेर एक्शन घेवची. राज्यात रस्ते अपघातांनी हिसपा भायर वाड जाल्या. रस्ते अपघातात मरण येवप्यांचो आंकडो वाडला. ताका लागून टुरिस्ट परमीट आशिल्ली गाडी सोडली जाल्यार खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली तर ते गाडयेचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले. वाडटे रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती बेतमड्डी कुडचड्यार केस्तांव जाले. वय काड म्हूण सांगता हो राग धरून गांवच्याच एकल्यान नुयेच्या लोकांक हाडून तळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात. ह्या हल्ल्यान 3 जाणांक दुखापत जाल्या. ह्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन 8 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जाले. ताचे जाले अशें गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली. गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडिनाशिल्लो. हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंदितां मदीं वाद जातालो. वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आफयले आनी हल्लो केलो अशें थळावे सांगतात. ह्या हल्ल्यांत गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाली. तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. गुंडा आयन सुरीकीन आमगे गांवची लोकां बारसर म्हणून सांगवा लागले हिंगा कित्याक लागून हे आमच्या देवागे लुगार त्या देवा लुगरार तेन वय केली. वय केली म्हणटकीर गांवच्या लोकांक सांगिल्लें आमगे हस्त करपाचें वय काड म्हणून. वय काड म्हणून ताणें नुयासान गुंडा हाडल्या लोकांक मारपाक हिंगा. आजचो आल्टो खंयचो हांगचोच वय वतो ह्या घरांतलो. वय पुलीस बी येवन तांकां वयले आतां. कितले जाण आसलेले ते 8 जाण आसलेले. त्या येयलो देडा खंय हिंगा. हा मागीर लोक कामाक गेलो आसलो न्हू. मागीर लोक तांकां त्या लोकांक मारूं येयल्याय काय कितकोन केस कळटले. 10 जाणांचो खुरीस आणि ह्या 10 जाणांचो खुरीस आसा तेंका तेंची देवाची पुजा लादीन बिदीन तेंगे करप सदांच चालू आसता. तेन्ना सायडीचें एक घर आसा तेणी वय करून तेंगे मांडार म्हळ्यार वय पावली आनी तेका लागून तेंगे मातशे बारीक बारीक लोकांचे डिस्प्यूट जाताले आनी तेका लागून तेणी सुरी मागीर तलवार मागीर पयले दाणो बिणो रॉड बीड घेवन तेणे अटॅक केले तेजेर आनी सद्याक आमचे ते 2 जाणांक मार लागलेले आसा. तेजो हात फ्रॅक्चर आसा ते हॉस्पिटलांत बेडी कडेन आसा. तेन्ना हांव सगळो गांव एक कडेन जालो आनी हे नुवेच्यान हांगा येवप आनी केदी व्हडली दादागिरी कितें गांव सगळे एक कडेन आसा. तेन्ना हांव पुलिसे कडेन मागता हेंकां कडक शिक्षा जावपा जाय. हेंकां सोडपा जायना. तेंचे कडेन चवकशी करपा जाय ते कित्याक येयले आनी तेंकां कोणी हाडले कित्याक हाडले आनी हे गांवचे जे एक कडेन सगळे एकोप्यान रावतात तेन्ना हे गांवांक कित्याक हे करपाक सोदतात दुश्मनगिरी करूंक सोदतात हेची सगळी इन्क्वायरी जावपा जाय. तेन्ना गांवच्या लोकांनी तेंकां धरले आनी धरून तेंकां मागीर आतां पुलिसान तेंकां अरेस्ट केल्या. पुलिसां वेल्यार तेंची गाडी अटॅच केली आसा. दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोडी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. हे लोक थंय झगडी करपाक वचूंक नाशिल्ले. ते पिकनिकेक गेल्ले पूण थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आयल्यात अशें दिसलें आनी ताकाच लागून तांचे मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकपाक येता. प्रकरणाचो तपास अजुनय सुरू आसा. पुलीस तपासा उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें. काल रातचे अरावंड 8 सुमार बेतमटी गांवांत एक ग्रुपान त्या लोकांचेर हल्लो केलो अशें इन्सिडेंट काल दोळ्यांमुखार येयलो आनी खंय तरी तो इन्सिडेंट आसा ते तेंगेले जे देवाचो जागो आसा थंय खंय तरी वय मारले आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट घडला आनी थंयचेच कोणा तरी घेवन येयला असो काल थंयच्या लोकांनी कमेंट केल्ले मिडियाचेर थ्रू सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. खंय तरी जो इन्सिडेंट घडला ते भुरगे आसा ते हे गोश्टी लागून ते खंय तरी काल पिकनिकेक येयल्ले आनी पिकनिकेक येयले तेन्ना आनी ते 2 जाण भुरगे आसात ते तेंगेले फ्रेंड आनी हेंचे भितर खंय तरी एकमेका भितर खंय तरी झगडी जाली आनी हो इश्यू खंय तरी तांकां लोकांक दिसले ते ह्या जी वय बांदल्या आनी खंय तरी तो देवाचो जागो आसा ताका लागून हेंका खंय तरी आमकां झगडी करपाक हाडले आनी ताका लागून हो इश्यू काल तापलो आनी तेजे नंतर खंय तरी मोठी झगडी जाली आनी मागीर त्या जाग्यार पुलीस येयले. पुलिसांनी येवन तांकां 8 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा. तातूंत गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडे साकून कृष्णानंद पेडणेकर. सांज चलयांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. तशेंच ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें हे हॉटेल सील करपाक लायले. सांज चलयांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सान पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन पर्वरेच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली. तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 2 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या.
ह्या प्रकरणात दोनूय चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेत 8 जुनाक कागाळ केल्ली. कागाळी प्रमाण 13 आनी 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय. तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली. तिनूय चलया एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. आता ही चलया गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केलें. तिनूय चलया कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचें पुलिसांक कोणे तरी सांगलें. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर तिनूय चलयां आशिल्ली. पुलिसांनी तिनूय चलयांची सुटका केली. तशेंच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली. ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलयां वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय. 3 चलयां मदल्या 15 आनी 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आनी 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तशेंच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आनी 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या अपहरण केल्लो वेवसायीक संदीप चौधरीक अपहरण करप्यांनी परत पडयला म्हूण पुलिसांनी म्हायती दिल्या. वेवसायाच्या दुश्मनकायेंतल्यान ताचें अपहरण केल्ल्याचे दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास नेटान सुरू आसा. फोंड्याचो वेवसायीक संदीप चौधरीचे एके टिंटेड ग्लासाचे मोटारीत घालून अपहरण केल्ले. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो. ही कार बंगळूरच्या दिकेन गेल्ली म्हूण फोंडे पुलिसाक कळ्ळे उपरांत पुलिसांची एक टीम बंगळुरा गेल्ली. बंगळुरा एके सुवातेर कार रावली तेन्ना संदीपान अपहरण करप्यांच्या तावडींतल्यान पळ काडलो. आपले फॅमिलीक फोन करून आपले लोकेशन तांकां सांगलें. उपरांत ताचे फॅमिलीन फोंड्या पुलिशेक सांगलें. पुलिशेन संदीप चौधरीक गोंयांत हाडलो. संदीपाक खंय अपहरण करप्यांनी बरोच बडयला. वेवसायाच्या दुस्मनकायेंतल्यान ताचें अपहरण केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. श्रीनगर फोंडा हांगासून मंगळारा दनपारां संदीप चौधरी याचें किडनॅपिंग जालें आनी किडनॅपिंग जावन एक कारीन घालून ताका बेंगलोर व्हेल्लो आनी फोंडा पुलिसांची 4 पथकां ते बेंगलोर वचून बुधवारा राती ताका संदीप चौधरीक ताब्यान घेतलेलो आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे संदीप चौधरी हाका जेन्ना कारीन भितर घातलो तेन्ना ताका इंजेक्शन मारलें आनी येलो. तेजे नंतर तेजे गाडयेचे नंबर प्लेट चेंज जायत रावल्यो. पूण संदीप चौधरीक आतां सद्याची स्थितीन पळयत जाल्यार ताका भरपूर मारहाण केल्ली आसा. तेजे दोळे सुजलेले आसात, तोंड सुजलेलें आसा. सो तेच्या खूब मारलेलो आसा. तो फोंडा पुलिसांनी ताका मेडिकलूय केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर ताका आतां SP साउथ गोवा SP टिकम सिंग वर्मा हेजे कडेन येल्लो आसा. सो किडनॅपिंग करपाचें कारण अजून स्पश्ट ना. पूण अशें संशय आसा की एक तर खंडणी आसपाक शकता नाजाल्यार तेगेले वेवसायाच्यान दुश्मनी आसूं शकता. सो पळयत जाल्यार अशें दिसून चित्र स्पश्ट जालां की जे 4 किडनॅपर येयल्ले तेणी कोणा कडच्यान तरी सुपारी घेतलेली. कारण ते तांकां कोणाचो तरी फोन येतालो आनी ते फोन येत तशें ताका मारहाण करताले. आनी हेचे वयल्यान अशेंय बी दिसून येयल्लें आसा की ताका बेंगलोरच्यान ते दिल्ली व्हरपाचें आशिल्लें. सो हांगा खंय तरी एक ऑल इंडियाचे रॅकेट हे हितून गुंतलेले आसा आनी संदीप चौधरी हेचे देशभरान हांगा कनेक्शन आसा, बिजनेस कनेक्शन आहा. सो ते बिजनेस कनेक्शनाक लागूनूच ताची किडनॅपिंग जाला असो संशय आसा. सो आयज रातचे आनी फाल्यां म्हणून पुलीस ताजे तपास करीत आसा. तशेंच ताका येयल्ले कॉल डिटेल्स कोणाचे डिटेल्स काडपाचेंय काम जोरान सुरू आसा. सो फोंडा जे 4 पथकां गेल्ली तितून म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे आनी कुळे पुलीस स्टेशना बरोबर फोंडा पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ आशिल्लो. ह्या 4 पथकांनी एक बरे प्रमाणान हांगा काम केल्लें आसा. सो हांगा बरें काम संदीप चौधरी हेका हांगा सुखरूप इंजर्ड आसलो तरी ताका हांगा सुखरूप हाडलो. हेजे वयल्यान फोंडा पुलिसाचें सद्याक कौतूक जाल्लें आसा. पूण फोंडेचे लोक ह्या फोंडा PI आनी DYSPचे तशेंच बाकीचे स्टाफाचे कौतूक करीत आसा.
फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून उसगांव टाकीवाडा वाठारांतल्या प्रदीप पाल हांच्या घरा लागसार आशिल्ली मातयेची पालसाण कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात पालसाण कोसळिल्ल्यान घराचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून घरांत आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत भायर काडले. टीव्ही पळोवन मागीर आमी न्हिदले न्हिदताना हांव चिंतलं आज कितें तरी जावपाचें आहा. खरें तें देव हें करता पळय, देवा कडेन हें करून पळयलें आज कितें तरी जावपाचें म्हणून खरेंच तें म्हाजी खरेंच सपन. कितल्या सुमार पडले? सारके दोनांक जेन्ना पडले आमी उठून लायट चालू केलें. लायट चालू करता सगळे जाण भायर. मागीर तेन्ना आमी सगळे एकजूट जावन मागीर पुलीस कंप्लेन केलें. फायर ब्रिगेडवाला येयले आणि कोण येयले, येवन सगळे रिपोर्ट भरून घेतले. त्यांनी आनी मामलेदार आनी कलेक्टराक रिपोर्ट धाडले. धाडून मागीर आमकां कोण आशिल्ले भितर? फाटल्या रुमान कोण आशिल्ले म्हणून आयकल्लें? ना, फाटल्या रुमार कोण ना, मदल्या रुमार आशिल्ले. ते पुलीसवाला कितें केलें, त्यांनी सेफ्टी लागून त्यांनी रेस्क्यू करून त्यांनी पुलीस स्टेशनाक आउटपोस्टार दवरले. आणि आमची फॅमिली आहा पळय, 2 फॅमिली, तांकां आमची फॅमिली आहा पळय उसगांव सोयरा आहा पळय, तांगे धाडले गाडी करून. तशी मागीर त्यांनी सकाळी कितले लोक आशिल्ले घरान राती टोटल? भारे 7 आणि आमच्या घरात 3 आणि हे घरात 3 अशी 13 लोक आशिल्लो. कोण कोण इंजर्ड बीन कोण जाला? कोण जावना. सो मोठे लॉस जाला? मोठे लॉस जाला? लॉस म्हणजे इतके लॉस जाला. आता आमच्या घरात पैसे ना, धंदा ना, कोणाका काम ना, की ना, चेरो बी बेकार पडलेला, चिरू बी ते आनी कोसळपाची शक्यता आसा? आणि कसं शक्यता म्हणतो आता तुम्हीच पळय. आता आम्ही पोवपाची गरजच ना. आता पुलीसवाल्या येऊन पळयले, जे फायर ब्रिगेड येयले पळोवन त्यांनी सांगले. रात्री येयले फायर ब्रिगेड? रात्रीच येयले. त्यांनी म्हटलं आता काय करूंक मेळचें ना. तांकां सांगलें हे तरी फोडून तरी स्लॅब तरी मोकळे करा. ते जाल्यार आता फोडूंक मेळचें ना. मागीर फाल्यां येता काय ना आता म्हाका खबर ना केन्ना येवपाचें. मागीर दनपरां आतां 11, 11:30, 12 सुमार कलेक्टर, मामलेदार, PWD कोण तरी येवपाचें आहा. ताका लागून सरपंच येयले आता आमचे येवन गेलो. टांगे सरपंच रात्री फोन केला. तेच सुमारे फोन करता मागीर बिले सराक फोन केल्या. त्याचे फोन लागना, याचे बी फोन लागना. कोणाची? डांगे पात्रांचे सरपंच आहात त्यांचे फोन लागना. म्हणून हांवें कितें केलें, रेंज ना तेन्ना, रेंजूच ना. पुलिसाक कळ्ळें रेंज ना. मागीर सकाळी वचून 5:30 तिस्कार गेले. 6 सुमार डांगे पात्रांक सांगलं पात्रांक मेसेज जाला. म्हणजे कोणाचे फोन बी येवना, तुझे बी फोन येवना, म्हणजे रेंज ना म्हणून फोन लागना. मागीर त्यांनी कितें केलें, आमी च्या पिला. च्या पिवन मागीर येयले. मागीर 10 पिल्यार त्यांनी येवन त्यांनी जॉगिंग करतलो. जॉगिंग सोडून माझे घर पोवपाक पयले सरपंच येवन मागीर त्यांनी सगळे फोटो बिटो काडून घेवन गेले. वयर गेले. वयर तांकां कितें सांगलें तें म्हाका खबर ना. हांगा येवन सगळे डिसायड करून ते करून गेले. मागीर ते मामलेदार आनी ते येताना मागीर ते परतो येवपाचें आहा. कितना बजे हुआ ये? ये हुआ कम से कम 2 बजे? हाँ, 1:01 बजे को करीबन में हुआ है. ओके. तेराशे घर असले म्हणून वाचले, कळ्ळें न्ही. भुरगीं आसली दोगां, बायल आवय आनी चेडूं आसलेले. ती तेराशे घर असले म्हणून वाचले. नाल्यार ती भितून चिड्डातली आसली. आनी अशेंच एकाच प्रॉब्लम आहा, डेंजर एरिया, तशी आमची बी घराची डेंजर एरिया. सगळे मातयेचे घर फाटले ते कोसाटा इल्ले करून. ते मातशी एक्शन कितें घेवन. पंचायतीक तुम्ही कळयल्लें? पंचायतीक कळयल्लें म्हटल्यार सांगलेलें पंचायतीक.
पण तेंचे सांगल्यार येवंक ना, तेन्ना येवपाक बी मेळोंक ना सो आतां तेंकां. स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आतां सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडली न्हू. आतां पंचायतीक आतां कळोंक जाय. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव नवनाथ च्यारी. वाडा उजगांव हांगा प्रदीप पाल यांच्या घरा फाटल्यान आशिल्ली दरड राती 2 कोसळ्ळी आनी मोठी एक दुर्घटना टळ्ळी आसा. कारण तेंचे स्लॅबाचें घर आशिल्ल्या कारणान मोठी दुर्घटना घडली. कित्याक फाटले वटेन तेंचे राती 2 सुमार ल्हान भुरग्याक एक दूद दिवपा खातीर किचनान ल्हान भुरगे आनी तेजी आवय आशिल्ली आनी ही दोगांय बरे भशेन सुखरूप वाचली. त्या शिवाय बाकीची घरान आनी लोक तेंच्या भाड्याच्या रुमान आशिल्ली तीय वाचली. सो हांगा राती म्हायती मेळ्ळे नंतर फोंडेच्या पुलीस हांगा येवन तांकां घरांतल्यान सगळ्यांक भायर काडलेले आसा आनी तेंचे कांय जाणांचे आउटपोस्टार सद्याक सोय केल्ली आसा. तशेंच हांगा दिसून येता की फाटले वटेन जी तेंच्यांनी दरड कोसळ्ळ्या तेजे वयर बांदकाम चालू आशिल्लें आनी हें बांदकाम आतां कशें कित्याक कोणी बांदलें हें आजून कळना. पूण हें बांदकाम आशिल्लें कारण बांदलेल्या कारणान तेजी ती दरड आशिल्ली पोना दरड आशिल्ली ती कोसळिल्ली आहा. सो वेट येयल्ले कारणान ही दरड कोसळिल्ली आसा अशें दिसून येता. तेच बरोबर तेंचे ते बांदकाम केल्ले तेवूय बीन कोसळिल्लें आहा. सो आनीकूय हे कोसळपाची शक्यता आसा. कारण हांगा एक शेजाराक एक नवनाथ च्यारी म्हणून घर आहा. तेंच्या घराचेर गेल्ले वर्साक सायडीन कोसळिल्ली आनी आतां बीन तांकां आनी झाडां आसा ती कोसळपाची शक्यता आसा. सो सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची अशी मागणी ते लोक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. पेरेस्तारा दिसा उजवाडा कुलवाडो कुंकळे एका घरांत चोरी जाली. चोरांनी घराचें दार फोडून भितर सरून भांगर तशेंच 15 लाखांची रोख रक्कम फारायली. हे विशीं गडदनी सांतान डायस हाणें कुंकळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या. दिसा उजवाडा जाल्ले हे चोरयेक लागून वाठारांत भंय पातळ्ळा. रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सामकी भिवपाची गरज आसा की दीस उजवडे जर 11 वरांचेर ही चोरी जाता आनी ती बी मेन रोडाचेर हांगच्यान 30 मिटर डिस्टन्साचेर तेगे घर आसा. रोडार जर अशी दिसा 11 सकाळ फुडें आनी तो बी सुण्या पेटो आशिल्लो तांगेलो ताकाय तेणी बांदून घातला. म्हणजे इतली डेरिंग करतात. त्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की पेट्रोलिंग वाडचें आनी त्या खातीर पुलीस स्टाफूय तेणी एक्स्ट्रा दिवचो. तुम्ही जाणा आसतले म्हाका दिसता थोडे दीस पेट्रोलिंग बंद आसा. पूण आतां जर आतां पावसाचोय सिजन आसा आनी ही एडवांटेज चोर घेतात. पूण काल ही खरें शॉकिंग न्यूज हो की दीस उजवडे चोरी हाज्या पयलीं तरी केन्ना कुंकळ्यान जावं ना. ते बी अशे कंजस्टेड आनी मार्केट एरियान आनी मेन म्हणल्यार दिसाचे 11 जाल्या. त्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की पेट्रोलिंगाची ज्यो गाडी भोंवता पळय न्ही त्यो वाडोवच्यो. कितल्या चोरी जाली तेंगे काल? सकाळी 11 कितले भांगर? 15 लाखांची हेला म्हणून ते सध्या डिक्लेअर जाता. भांगर व्हॅल्यू कितें 2-3 कपाटां एक कपाटान कांय घालना. पण मेन म्हणजे रोड सायडीक आनी अशे बिजी रोडाचेर जर तुमी दीस उजवडे जर चोरी जाता जाल्यार ही खरें दुर्दैव आनी भिवपाची गरज आसा. मडगांव रवींद्र भवनाच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आसा. हे काम सुरू असताना आनीक काय अतिरिक्त कामां करपाची आसा काय हे विशीं जाणून घेवपा खातीर तियात्र दिग्दर्शका सयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान बसका घेतली. जाता तितले बेगीन काम पुराय करपा खातीर यत्न सुरू आसा अशें राजेंद्र तालक हांणी सांगलें. रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्टांक खातीर हॉलाची वेवस्था करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. मडगांव रवींद्र भवन इमारतीच्या नूतनीकरणाविशीं तियात्र दिग्दर्शकांसयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान बिरेस्तारा बसका घेतली. तशेंच दिग्दर्शकांसयत कामाची पळोवणी केली. नूतनीकरणाचें काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण यत्न सुरू आसात अशें राजेंद्र तालकान सांगलें. आज सगळे तियात्रिस्ट भाव आमचे प्रोड्युसर आर्टिस्टाचा डायरेक्शन ते बूक केल्ले ते कॅन्सल जाले. तांकां सगळ्यांक आपयले सगळें दवरप. मिटींग एजेंडा आमचो मेन वो आशिल्लो की आतां काम बंद जातलेंच न्ही तातूंत आनी कितें करपा जाल्यार आतां सांगात. सो वी कॅन डू इट. सो मागीर परते गोश्टी करपा नाका. पयलीं ते आयकुपाक वता मागीर ते सगळे ताजेरूच आर्ग्युमेंट हे कितें जालें ते कितें जालें पळय. आमी तुमकां प्रॉमीस केल्लें बाय 10th आवर वर्क वील बी कंप्लिटेड आनी आय वॉज अबाउट टू अनाउन्स द चालू जावपाचें 9th ते सायडीन ते पडलें आनी दीस PWD आयली. PWD सॉ दॅट आनी दे सेड it cannot be done.
काय बरोबर PWD बिकॉज दे आर द टेक्निकल पीपल. हांव कोण सांगपी न्ही. नूतनीकरणाच्या कामाक कळाव कित्याक जालो, सेफ्टी ऑडिट आनी हेर प्रस्न अध्यक्षाक केल्ले. मात अध्यक्ष फकत भौशीक बांदकाम खात्याचें नांव घेता अशें तियात्र दिग्दर्शक सॅमी तावारीस सांगता. ताका 2-3 क्वेश्चन विचारली म्हणजे कॉज कितें काय म्हणून आतां तो फॉल सिलींग बिलींग तेंचे ते मोडपाचें आहा तें ओलें जालां म्हणटा लिकेज ताका विचारलें. आतां तो चॅरमॅन सांगपाक लागलो हे फुडें म्हणटा आपूण वॉर फुटींग काम करतलो. मागीर ताका विचारलें बाबा हेंच एन्थुजियाजम हीच तुजी उमेद फाटीक काम करपा दाखोवपाक भितर तें काम केल्लें वयर पत्रे बित्रे घायले जाल्यार आयज लीक जायना आसलें न्हू. हो क्वेश्चन एरायज जायना आसलो न्हू. सो फॉल्ट कोणाची हांगा PWD म्हणजे कडेन काय ना म्हण. मागीर दुसरे ताका विचारले हेरे व्हडलें बिल्डींग सेफ्टी ऑडिट आहा काय म्हण. ताका कांय खबर ना म्हणटा PWD करपाचें. तिसरी जाले स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आहा काय म्हण. कित्याक एक VIP तेन्ना एक बारीक स्टेज घायली जाल्यार पसून तेन्ना PWD मूव करून स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेताय ते सेफ आहा काय म्हण. आतां हिंगा प्रोग्रामाक 1000 वर लोक जाता. फाल्यां भितर ट्रेजिडी जाली बिल्डींग सेफ ना जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. तेकडे काय ना रेकॉर्ड काय ना. तो म्हणटा सगळे PWD. रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्तांक पर्यायी जागो दिवपाची गरज आसा. तियात्रिस्तां खातीर हॉलाची वेवस्था करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. भवन हॉल जाता PWD खातीर काय कोणा खातीर सरकाराचें कर्तव्य जाता की गोंयची तियात्र पळयता ती कमिटी आनी ते तियात्रिस्तांचेर अन्याय जावंक जायना. हें जावपाचें आशिल्लें म्हणजे कशें कळना. आनी रिपेर जातकर ते पडते 2 म्हयने फुडें कशें वता. सो तियात्रां जी नॉर्मली सरकाराचेर क्रिटिकल आसा ती तियात्रां कंप्लीट काबार करूंक सोदता काय कितें सरकार आनी ताजे खातीर हें षडयंत्र चलता काय कितें असो लोकांचे सगळे मनांत प्रश्न उरता. तियात्रिस्टां खातीर म्हजे कडेन जर जाता जाल्यार हांव तांकां एक हॉलूच दिवंक शकता. हाजे पयलीं जेन्ना कोवीड जाल्ली जेन्ना गायडलायन्स हाडिल्ल्यो तेन्ना आमी तांकां पयशे फारीक करताले. ईच तियात्राक 10 जाता. आर्ट एंड कल्चर मंत्र्याचें म्हाका दिसता कर्तव्य जाता कितें तरी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट स्टील रवींद्र भवन रिपेड. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच 1 वरांचेर पळोवया लंच टायम बुलेटीन. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
वेशाला वेठा घालून बसलेल्या त्या जागृत सर्पाला जर मी ठार केलं नसतं तर तो आज जिवंत राहिला नसता. आता वाट पाहत राहायचंय फक्त मृत्यूची. आमी आसात रुद्रेश्वर टेम्पल हांगासर आसात. रुद्रेश्वर पणजी